माते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 4 अध्यायी 18 आणि 19 वाक्य. एक दिस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतार हे. वाखणी तुका ख्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, वाय फुलफील गॉड्स पर्पज, वाय नॉट वी फॉलो आवर ओन वे. म्हणजे आमचीच वाट आमी धरिनासतना देवाचें ध्येय आनी वाट कित्याक आमी धरूंक जाय. आयच्या दिसाच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आसले दोग भाव, ते पेद्रू आनी आंद्रे, मास्टली फक्त्यांत ते एक्सपर्ट जावन आसले. एक विशिश्ट तांचे आपोवणें जावन आशिल्लें आनी तातूंत ते तांचे दिसपडतो ग्रास जावन आशिल्ले. आनी एकचपणे जेजू येता आनी आपयता, ये म्हज्या फाटल्यान. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा सगळें सोडून पेद्रू आनी ताचो भाव आंद्रे ताच्या फाटल्यान जेजू फाटल्यान वेतात. कितें एक व्हडलें काम करनाशिल्लें, कितल्याय वर्सांत मास्टली पक्षान काम करनाशिल्लें. एक उलो सोम्या जेजूचो आनी तांच्या सर ताची बोगणां काळजाची आशा सांडून जें कितें जेजू सांगता ताचो पाटलाव करतात, ताचो ध्येय ते बरोवंक वेतात. त्या देखून आयच्या दिसा हांवें तुवें आठव करचो जावन आसा, हांवें न्ही तुवें आमच्या काळजाची बोगणां, काळजाचें चिंताप ताचो पाटलाव करचो की, वा देवाचें जेजूचें उतार ताचे वाट आनी ध्येय आमी ताच्या फाटल्यान वचूंक जाय की म्हणलें. हो संवसार आमकां सांगता तुजे काळजाची आशा थांबय, हर एकलेडे कोणाय कडेन वचा, तुज्या काळजान कितें भोगता त्या काळजाच्या बोगणा प्रमाणे तूं चल आनी तो तुका कितें संतोश दिता तें तूं कर. त्या वेळार तूं उसल्या पावंडा पावतलें. आमी ह्या समाजान हर एकल्या कडेन आमी आतां पळयलें जाल्यार सामाजीक रितीर एक बारीक उंचलें चिंताप जावन आसा. म्हळ्यार तुज्या काळजान कितें संतोश जाय, तुका कितें तुका उल्हास तुका भोगूंक जाय, कितें तुका भोगता त्या प्रमाणे कर. कित्याक तुजें काळीज जावन आसा तुका दिवची दिक्सूची, तुजें कंपास या कितें तुजें दिक्सूची जावन आसा. जर तर तुजें काळीज इशिल्यान उत्तरा म्हणटा तिशिल्यान सीदा वच, तिशिल्यान दक्षिणा म्हणटा तिशिल्यान तुका खंयचें सोमा भोगता त्या प्रमाणे वच. आनी ह्या असलीं उतरां मोगाच्यान आमकां जायत्यांक मस्तू संतोश दितात आनी ताच्या फाटल्यान जायतो लोक वेता. पूण आमची काळजां आमचो देव जावंक नजो. आमच्या काळजाचें बोगणां ती फाटलाव करूंक आसचें, आमचें काळीज तेजें फाटलाव करचें गे. ह्या काळीज आमचें देवाक फाटलाव करचें गे. दोन संगती हांगासर आसात. काळीजत जर तर आमचो गोवळी गी, ह्या काळीज आमचें शेळी गे म्हणलें एक व्हड सवाल हा सावान तो चिंतून आसा. जर तर काळीजत गोवळी, हें संवसार म्हणटा काळीजत गोवळी, खंय तुजें काळीज व्हरता थंयसर सीदा वच, ताका काळजाक तुज्या गोवळ्याचें स्थान मान दी. पवित्र पुस्तक म्हणटा काळजाक शेळयेचें स्थान मान दी आनी तूं त्या गोवळ्या फाटल्यान वच. आनी ह्या दोन थियरीच्या मदें हांव आनी तूं आसा मोगाचें. आमकां खंयचें करचें म्हूण कळीत आसना. सबार पोटी हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या काळजाक गोवळ्याचेंच स्थान मान दिलां आनी आमी गोवळ्या बरी त्या कितें काळीज सांगता, कितें म्हज्या काळजाक आशा आकांक्षा आसा त्या प्रमाणे हांव चल्लां. आनी जायते फावटी हांव आनी तूं समस्यांकी सांपडले. हांव काळीज आनी तांतलीं आमकां आसचें भोगणां मोगाचें ती जावन आसा आमच्या जिविताची व्हडली एक समस्या. म्हजें काळीज केदाळे सांगता ताची आशा हांवें थांबय जाय म्हणून.
जावं करून म्हाका एक बरें कितें दिसता कशें म्हणून हांवें तें घेजय म्हणलें म्हजी आशा आनी तें थांबोवच्या खातीर हांव दीस रात वावरतां हांव म्हज्या पेल्या कडेन सांगता म्हज्या कुटुंबाक सांगता म्हाका तें जायजेत डॅडा म्हाका तें जायजेत हांव हर एकल्या कडेन हांव सांगता म्हाका तें जायजें कित्याक म्हज्या काळजाची आशा आमक थांबोवंक जाय अनेक कुशीन आमी पळयता आमचें काळीज आमकां चिंता आमी एकदम बरें म्हणून आनी एकल्याक तो बरो व्यक्ती न्ही म्हणलें म्हजें तुजें चिंताप आनी त्या देखून आमी आमचे विशयंत आमकां बरें शिकून आसा म्हणून चिंताव आनी हेरांतय आमी सुखी सोदता कित्याक आमचें काळीज तशें आमकां चिंतूंक शकता मोगाच्यान तेच प्रमाणे आमकां कोणी उगोळशिल्लीं आसल्यार भारी खुशी जर तर आमकां तें फाटीं कांय उलयलीं जाल्यार आमचे विशयंत पाड उलयलीं जाल्यार तांचेर आमकां भारी राग ह्या आमचे सांगाता तें ओपनान जाल्यार हांवें तुवें चिंतचे बरें चिंतिनान जाल्यार आमकां तें पाड कित्याक म्हज्या काळजाक कितें सोमा म्हणून बगता तें सगळ्यांनी सोमा म्हणून सांगा जाय म्हज्या काळजाक कितें बरें म्हणून बगता तें सगळ्यांनी बरें म्हणा जाय ना जाल्यार तो म्हजो शत्रू तो म्हजो एनिमी जाता मोगाच्यान पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेरेमिया प्रवक्त्या 17 अध्याय 9 म्हणटा दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशांचे काळीज कपाटी दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कपाटी कित्याक कपाटी काळीज म्हणटा हांव बरींत उरलें पुरो संवसारांत असली मनशां पाड तांचें चिंता पाड तांणी करचें पाड हांव मात बरें काळीज म्हणटा आरे हर एक करता तुज्या बऱ्याक हें कर तें कर म्हणटा जर तर तें मेळना सगळें दुखेस्त जावन कंती बेजारान बुडटा आनी तें मेळचे खातीर कितें पुरो करता तें काळीज हांव तूं जाणाव एक आमकां काळजान बगली आशा थांबोवच्या खातीर आमी कितें करूंक आमी तयार आसा आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा 6 मत्तेवाच्या 15 अध्यायांत 17 वाक्यांत म्हणटा खोटी चिंतना खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फडसाक सवेसराप ही सर मनशाच्या काळजांतून भायर सरतात वय मोगाच्यान म्हजें आनी तुजें काळीज असल्या चिंतपांनी असल्या भोगणांनी भरिल्लें काळीज आजुनी म्हाका तुका दामून सांगता ह्या काळजाच्या उल्या प्रकार वसासे म्हणटा काळजाच्या चिन्ना प्रकार भोगणा प्रकार वसूंक म्हाका तुका उलो दिता निजायकी आमचें काळीज मोगाच्यान तें सत उलयना बकार तें आमकां केवल कितें जाय म्हणलें आमकां सांगता म्हजें आनी तुजें काळीज कितें जाय म्हाका तुका म्हणून सांगता खंयसर वचून फाव जाय म्हूण कितें कितें सांगना कोणायक म्हणून सांगिल्लें ना हर एकल्याचें काळीज सांगता म्हाका तें जाय हें जाय म्हाका तें जाय कितें जाय म्हणून सांगता शिवाय खंयसर वचून हांवें फाव जाय म्हणून म्हजें काळीज कितें कितें सांगिल्लें ना आनी त्या देखून त्या काळजो आमी फाटलो केलो जाल्यार आमी केदाळय आमी सुकोवन पडटा आमी पवित्र पुस्तकाच्या चरित्रेंत थोडीं उदाहरणां सांगची जाल्यार इस्रायल सोराय आहाब आसलो तो एका झुजाक तो बैसरलो आनी ताका जाय आसलें आपणाचें त्या रामोत गिलियादचेर झुजोवन कर्ण तें आपणाचें स्वाधीन करूंक ताचे काळजाची आशा आनी ही आशा थांबोवच्या खातीर सगळे तयार तो जेहोशोफात रायाक की ताका घेता वायटी आर्मी काडयता आनी वेता तरी पूण तो जेहोशोफात राय म्हणटा हाळे तुमचे कडेन कोणी एक देवाचो मनीस नांगी ताचे कडेन एक उतार विचार कितें सांगता पळय म्हणून आनी हो म्हणटा आज सोंग आसा एकलो मिकाय पूण असल्या केत्ताळीचो पाडत सांगता आनी जेहोशोफात म्हणटा ना ताका आपोवन विचारया आनी आप ताका आपोवंक धडटा आनी तो मिकाय येवन प्रवादी म्हणटा हाळे तूं गेल्यार हांव पळयतां इस्रायल गोवळीनांतल्या शेळयां वरी सगळ्यांनी भोंवन आसचें म्हणटा आनी आहाब म्हणटा पळय हांवें सांगलें न्ही म्हाका हो बरें कितें कसं सांगना कित्याक ह्या मनशाची काळजाची आशा आसली त्या रामोत गिल्यात तें झुजोंक जाय तें सगळें म्हजें करूंक जाय येदें व्हडलें म्हजे कडेन सैन आसा येदो व्हडलो राय जेहोशोफात आसा आनी सर्वेस्परचें ताचो थाळ ताका आयकोंक नाका आनी त्या देखून तो म्हणटा ह्या मिका प्रवादी कितें करचें गुत्ता नगरसभा अध्यक्षाक आपयता आनी म्हणटा ह्या मिका प्रवाद्याक तुमी बंदेन घाला ताका ओंडो आनीक उदक हांव येता म्हणसर दिया हांव शबीत फाटी येता म्हणसर पूण तो मिका म्हणटा तो फाटीं आयल्यार न्ही म्हणटा आनी आमी चरित्राच्या बुकांनी पळयता
पवित्र पुस्तक म्हणटा ओ आबराय झुजांत मरता कित्याक तो मरता ताच्या काळजाची आशा थांबोवंक तो गेलो सर्वेस्पराचो आत्मो कितें सांगता थंय तो आयकोंक ना ताच्या काळजाची आशा थांबोवंक गेलो आनी मरण ताणें सोडलो आमी पळयता दावीद राय येदो व्हडलो सर्वेस्पराच्या काळजाच्या मना सांगलो तो जावन आसलो आनी असलो दावीद राय ताच्या काळजान बघता बेर्शेबा लागीं आपूण संबंध जोडय म्हणटा आनी त्या देखून अनैतीक संबंध त्या व्यक्ती लागीं जोडटा त्या सर्वेस्पराचो इतलो तो मोगाचो व्यक्ती जावन आसलो जाल्यार ताची काळजाची आशा थांबोवंक वेता तो सर्वेस्पराचे ते उतार लेखाक धरना बघा काळजाची आशा थांबोवंक वेता आनी परिणाम हांव तूं जाणा मोगाचेनो सर्वेस्पर देव नाथान प्रवादी मुखांतर ताका कितें सांगता तें पूर आमी जाणाव आनी ताजे उपरांत तो पाश्चातापवता तो दावीद राय पाश्चातापवता त्या वेळा म्हणटा ते पाश्चातापवल्या खातीर तुका व्हडली शिक्षा ती कितें हांवें सांगिल्ली ती मेळची ना पूण आमी पळयता त्या पातकाक त्या गडिताक काळजाच्या ओडण्याक कितें ताका बरें म्हूण दिसलें ताचे प्रकार गेल्ल्या वरवीं ताच्या राजवटाक एटॅक जावन ताच्या राजवटांत आमी पळयता ताच्या बायलांक त्या बायलेक आनीक ताच्या उपपत्नीक थंयसर उक्त्यान अत्याचार ताजें चलता पवित्र पुस्तक आमी जाणाव त्या देखून जें कितें आपल्या काळजाची आशा कोण पुरा करूंक गेलें कितें काळीज म्हजें सांगता तें सोमा म्हणून गेलीं तें सगळीं ती समस्या पडली मोगाचें सोलोम राय आमी जाणाव एकदम संवसारांतलो एक जाणवतो व्यक्ती तो आनी सर्वेस्परान ताका सांगलें सगळें ताका संपत्ती जाणवय हरयेकी ताका दिल्ली आनी असलो राय ताच्या काळजाची भोगणां ताची आशा ती तें सांगता ते हरएका धर्माच्या उरल्या इतर धर्माच्या स्त्रिये लागीं ताणें संबंध जोडलो आनी ह्या खातीर सर्वेस्पर ताचेर रागार जालो म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा कित्याक 11वो अध्याय सगळें सांगता पयल्या 8वें वाक्य कसो हो सल्माव राय इतर धर्माच्या स्त्रियां कडेन अनैतीक संबंध तो दवरनासलो मात्र न्ही तांच्या देवांक तो पुजा न्ही करनासलो कित्याक त्यो स्त्रियो सांगिल्ल्या बरी तांकां खुशी करूंक तांच्या इतर देवांक पुजा न्ही करनासलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या खातीर सर्वेस्पर देव 9वें वाक्य म्हणटा देखून सर्वेस्पर सल्मांचेर रागार जालो कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परांतावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें 14वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान सल्मांक एक विरोधी उत्पन्न केलो एदोमियत हादाद पळय मोगाचें न्हू हांगासर आमी पळयता काळजाचें कितें सोमा म्हूण बगता काळजाक कितें सोमा म्हूण बगल्ल्या वेळार तें करूंक गेल्ल्या वेळार समस्या मनशाच्या जिवितांत उब जालें आनी त्या देखून तो सल्माव राय आपल्या जिवितांत ताका एक शत्रू उब जाता आनी त्या शत्रू ताका सैत्य उपाद करता आनी ताच्या जिवितांत सलवण ताका लाभता अनेक कुशीन पळयता आमी काळजाच्या आशे प्रमाणे वचनासतना सर्वेस्पराच्या उद्देशाक गेल्लो तो थंयसर अब्राम पवित्र पुस्तक म्हणटा तो अब्राम केदाळा सर्वेस्परान सांगलें तुज्या एकच पुता इजायाक तुवें भाली भेटयचें म्हणल्या वेळार तो जायत म्हणून तो भाली भेटोवंक वता मनुष्य समजें काळीज ताका मानून घेना जाल्यार तो कितें म्हणटा सर्वेस्परा देवाचें ध्येय कितें उद्देश आसा तो सारको जावन आसा आनी ह्या सारक्या उद्देशाक हांव म्हज्या पुताक बली जाल्यार दिवंक हांव तयार आसा म्हणून वता आनी कितें घडटा म्हण हांव तूं जाणाव सर्वेस्पर देव अब्रामाक ताका संपूर्ण तरान बेसोंक घालता उन्नताच्या स्थितीक भोंवता मोगाचें न्हू त्या देखून पवित्र पुस्तकाच्या त्या चिंतपा वरवीं आमकां कळीत जाता म्हज्या आनी तुजें काळीज कितें सांगता त्या प्रमाणे हांव तूं जियेलें हांव जाल्यार हांव तूं समस्याच्या सुळयेक आमी पडटा त्या देखून सांजोवच्या 14व्या अध्यायान पयलें वाक्य सुमेजीचो म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय
देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. स्वामी जेजू सांगता तुज्या काळजांत कळवळे आसचे सास, पूण तुवें सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी त्या दाळा तुजें जीवन आशिर्वादी जातलें. निसायकी आमचें काळीज सुकून गेल्ली शेळी आशिल्ल्या बरी, ह्या कितें म्हणटा आमी नारी ह्या थोळाच्या बोगणांनी आमच्या भरल्या मुस्तू कापाट कशें म्हूण एक आमचें म्हूण करून घेजें म्हणलें आमचें चिंता म्हज्या आनी तुज्या काळजान. हे काळीज म्हाका आनी तुका हांवें दोळ सांगलें बरें, कितें जाय म्हूण सांगता शिवाय खंयसर हांवें तुवें पावस जाय म्हणलें त्या काळजान ना. एकच जायजे 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 आनी तें जाय म्हणलें तें करूंक प्रयत्न करचें काळीज. आमचें काळीज खंयच्या डायरेक्शनार येता आमकां म्हणून आमी नेणाव मोगाचें न्हू. खुशे प्रमाणे गेल्ल्या वेळार सबार पोटी आमी एका वरणी एक समस्यांक पडटा. त्या दाळा म्हजें आनी तुजें काळीज गोवळी जायनासतना शेळी जाता, गोवळी जायनासतना शेळी जाता. त्या दाळा हांव तूं उंचल्या पावंडाक वचूंक शकता. त्या देखून किर्तन 23 पयलें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. हांगासर असो सगळो व्यत्यास मोगाचें न्हू. हांव तूं आयच्या दीस पर्यंत हांव तूं म्हज्या आनी तुज्या काळजाच्या कितें सांगता कितें भोगता ताचे प्रकार गेल्ले हांव. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा समी जावन आसा गोवळी म्हूण तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार तुजें काळीज त्या गोवळ्याक पटलाव करूंक गेल्ल्या वेळार तूं वर्तें जातलें, तुका कितेंच तुका उणें पडचें ना. आनी स्वामी जेजू आपल्या शिकवणेन म्हणटा सांजवाच्या 10व्या अध्यायान 11 वाक्यान म्हणटा, हांव बोरो गोवळी बोकऱ्या बसत आपलो जीव दिता. सोम्याचो ताळो आयकून ताजो फाटलाव करूंक सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका आपोण दिता मोगाचें न्हू. सांजवाच्या 10व्या अध्यायान 27 वाक्यांत आमी पळयता, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्तीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात. पळय हांगासर आसा सुमयेचीं उतरां, जर तर तूं म्हजो फाटलाव करता जाल्यार तुका आखेर खंय फोंत खंय पावता म्हूण हांव तुका सांगता. वेर इज द एंड, देर आय विल रीच यू. बट काळीज कितें सांगता, काळीज खंय पावयता म्हूण सांगना, काळीज केवळ थंय जाय आनी हें जाय म्हूण मात्र सांगता. त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, जर तर तुमी म्हजो ताळो आयकून येशात जाल्यार तुमकां सुशेग मेळटलो मात्र न्ही, हरएकी तुमच्या जिवितांत मेळटलें मात्र न्ही, म्हाका खंयसर पावय जाय थंयसर हांव तुमकां पावयता म्हणटा सर्वेस्पर देव. आमी जाणाव सांजवाच्या 14व्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा, जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना. सोम्या जेजू मुखांतर जर तर हांव तूं वेता, म्हजें आनी तुजें काळीज तें जर तर सोम्या जेजूक गोवळी म्हूण मानून घेवन ताजो फाटलाव करून येता जाल्यार म्हाका आनी तुका जिवीत आसा. ना जाल्यार म्हजें आनी तुजें काळीज हांवच गोवळी म्हणून वसान जाल्यार थंयसर हांव तूं समस्याक पडटा म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्परान देवन साहित्य बरेपणाक योजना गेल्यान. जेरेमिया प्रवादीच्या 29व्या अध्यायान 11 वाक्य म्हणटा, वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता बसत न्ही तुमच्या खेस्ते बसत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवश्यान भरलेल्यो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. आनी हे मोगाचे न्हू व्यत्यास म्हजे आनी तुजे मुखार. ते पेद्रू आनी आंद्रे जायतीं वर्सां मसली बगोवन आशिल्ले, तरी पूण सोम्या जेजून आपयल्ल्या कुडले आपणाचें येवजण सर्वेस्पर बऱ्या रितीन करता म्हणल्या उद्देशान सोमी जेजूच्या फाटल्यान ते गेले. हांव आनी तूं कितें करनासा म्हळ्यार आमचें जें कितें आतां आसा ताकाच घट्ट धरणं म्हणल्यार बरें आसा. हांव आनी तूं सोम्या जेजूच्या त्या फाटलाव करच्या बदलाक म्हजी काळजाची आनी तुज्या काळजाची बोगणां
आशा थांबोवच्या एकच इराद्यान हांव तूं आसां त्या देखून हांव तूं देव येवजण्यो सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका दवरले येवजण्यो जारी जायनासतना थंयच उरल्यात मोगाचे न्हू. कीर्तन 22 एक आमी बरें उदाहरण पळयता. कीर्तन 22 आमी देवाची वाट आनी मनशाच्या वाट वेगवेगळे म्हणलें आमकां स्पश्ट तरान थंयसर सांगता मोगाचे न्हू. कीर्तन 22 पयलें वाक्य म्हणटा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें वाक्य मोगाचें न्हू आमच्या सबारांनी आमी सांगता. आमी आमची बोगणां आमची चिन्नां काळजाची आशा मुस्तो आसा आनी ते काळजाची आशा जारी जायनातल्या वेळार एंत सवाल समयांची सूख आमी विचारता. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें जावन आसा अनेक रितीन आमी फ्री स्पीच म्हणटा. कित्याक देवा कडेन आमी नेरा संबंध दवरून आमी उलयता. देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक म्हाका अशें जावन आसा. आमी भिवन कित्याक म्हाका अशें जावन आसा म्हूण आमी विचारनासा. पूण तिसरें 4थें वाक्य कीर्तनकार म्हणटा, तरी तूं पवित्र इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. तुजेर आमच्या पुर्वजांनी विश्वास दवरलो. तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी तुवें तांची सोडवण केली. पळय पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत सर्वेस्परा कित्याक म्हाका सोडलाय बोगणां तो उसारता. इमिडिएट तिसऱ्या आनी 4थ्या वाक्यांत म्हणटा, सर्वेस्परा तूं आमकां सोडवण केल्लो देव. कित्याक तितलें व्यत्य आसलें. 2 वाक्यां भितर कालें व्यत्य आसलें. पयल्या वाक्यान आमी वाचलें थंयसर म्हणटा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. दुसऱ्या वाक्यान म्हणटा, म्हज्या देवा दीस बरो उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय. रात बरो उलो मारता पूण समाधान म्हाका मेळना. कित्याक म्हाका समाधान मेळना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या काळजाच्या आशे प्रमाणे हांव जियेता. म्हजें काळीसाचो उद्देश कितें आसा तें जारी करूंक येता पूण तें जारी जाता आसतना त्या देखून म्हाका समाधान आसना. म्हज्या काळजाचो उद्देश हांव जारी करूंक येता तें जायना त्या देखून म्हाका समाधान ना. एक उद्देश जारी जाताना म्हजें काळीज अनेक 10 कुशीन 10 वांट्यांनी म्हाका दाखयता. तें जायजें हें जायजें म्हणून आनी त्या खातीर म्हाका समाधान आसना. पूण तिसऱ्या आनी 4थ्या वाक्यांत कीर्तनकार कंप्लीट चेंज जाता. पयल्यान दुसऱ्या वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार तिसऱ्या आनी 4थ्या वाक्याक चेंज जाता. म्हणटा तूं पवित्र म्हणटा एकदम. खंयसर आसाय कित्याक काल्याक मेळना म्हणलो तो कीर्तनकार. तिसऱ्या आनी 4थ्या वाक्यान म्हणटा, तूं सुतेच्या सिंहासनार आसाय. आमच्या पुर्वजांनी तुजेर विश्वास दवरलो आनी तांची तुवें सोडवण केली म्हणटा. जाल्यार म्हज्यान तुजी सोडवण जाता. म्हज्यान तुजी खंयसर ताका कळ्ळें म्हळ्यार आमच्या खुशे प्रमाणे जियेत आसतना म्हज्या आनी तुज्या काळजाची आशा म्हजी आनी तुजे उद्देश जारी करूंक गेल्ल्या वेळार हांव तो पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यान रावता मोगाचें न्हू. जर तर म्हजी आनी तुज्या काळजाची आशा थांबोवंक वचनासतना सर्वेस्पराक हांव तो पळयतना कीर्तनकार तिसऱ्या आनी 4थें वाक्य म्हणटा. आनी मुख्य 6व्या वाक्यान मागीर तो बऱ्या तरान म्हणटा. 6वें वाक्य म्हणटा, पूण हांव एक किडो मनीस न्हय. मनीस म्हाका खेणटात. लोक म्हजो तिरस्कार करता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या दिसा एक घडी आमी पळयली जाल्यार मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका साहित्य फुटी साहित्य लोक तिरस्कार करता. म्हाका आनी तुका मस्त जाणां खेणटात. मुखार बऱ्या तरान उलयतात. आमकां हर एकल्यांगे मुखार बऱ्या तरान उलयतात. पूण जायत्यान फाटल्यान म्हाका आनी तुका खेणटात. आनी केदेळा म्हाका आनी तुवें जाणा जाताय हांव आनी तुवें केवल एक किडो, सामान्य किडो. हांव आनी तूं खंयच न्ही ह्या संवसारार. म्हजी आनी तुजी काळजाची आशा म्हजो आनी तुजो उद्देश जारी करूंक वता आसतना ही बोगणां म्हाका आनी तुका येतात मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार कितेंच म्हजे कडल्यान जायना. हर एक हात घाल्लें पुरा फेलियर जावन आसा. सर्वेस्पर देव म्हाका आयकना. कित्याक अशें जाता म्हणून बगता. आनी त्या देखून मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक जर तर आमी पळयलें जाल्यार आमकां सर्वांक सर्वेस्पर देव एक उतार हेब्रेव घरान बरयल्या 12व्या अध्यायान 5व्या वाक्यान सांगता, म्हजी आनी तुजी
काळजाची आशा जारी करूंक वता आसतना सर्वेस्पर देव थोडे अडखळी म्हज्या मुखार आनी तुज्या मुखार येवंक बरो त्यो म्हज्या आनी तुज्या हिता खातीर नासल्या वेळार अडखळी सुरू जातात आनी त्या दाळा हांव आनी तूं भोव मारतना सर्वेस्पर देव एब्रोगारांक बरयल्या 12 अध्यायान 5 वाक्यांत अशें म्हणटा म्हज्या पुता सर्वेस्पर तुका तीद दितना ताका चीत दिवंक सुकानाका तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडता कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हूण येत देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरींच लेखता आपल्या बापायचे मार काय नासतना समावटेक आयिल्लो पूत कोण सगळ्यांक बापायतावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायचे खाशा पूत न्हय बगार हडबे आमकां शिक्षा लावन समावटेक हाडटल्या आमच्या संवसारी बापायक जर आमी मानान लेखता तर आमच्या आत्मीक बापाक कितलें सड खाल जावन ताचे तावन आमी जिवीत सोडिनाये आमच्या संवसारी बापायनी ह्या थोड्या दिसांच्या जिवनान आपणाक बरें दिसता ते प्रमाणे आमकां शिक्षा लायली पूण देव आपल्या पवित्रपणान आमकां भागीदार करीचे म्हूण आमच्याच हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारके वटेन हाडटा शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोशाक कारण जायना पूण उपरांत शिस्तीन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाच्या आनी नितीच्या फळां बरीत जिवीत सोडून दिता ह्या पासत पुरो जावन घालतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कामतात ते तुमचे पाय थीर सांबाळा म्हाका बऱ्या तरान हांगासर सांगला म्हज्या आनी तुज्या काळजाची आशा जारी करूंक वेता आसतना मकान तुका बघता एक कश्ट कित्याक मकान तुका मेळून आसा हांगाय अडकळ जाता थंय अडकळ जाता थंय अडकळ जाता खंयसरी अडकळ जाता आनी हांव तो हाक मारता सर्वेस्परा म्हजो थाळो कित्याक आयकना पळयत पुस्तक म्हणटा केदाळा सर्वेस्पर देव म्हजो आनी तुजो मोग करता त्या दाळा मकान तुका सारक्या वाटेर हाडच्या खातीर तो अशें तुज्या आनी म्हज्या जिवितान करता पूण हांव आनी तो कितें करता म्हळ्यार हे म्हज्या आनी तुज्या जिवितान घडताना खंयसर सूख घडल्या म्हणून पाश्चातापावन चिंच्या बदलाक आनीक हट्ट धरून तेंच करता मुस्तुबोटी मकान तुका सेल्वणी लाभल्या मुस्तुबोटी मकान तुका अपमान बगला मुस्तुबोटी मकान तुका समस्यान सांपडल्या पूण हांव आनी तूं कितें चिंता म्हळ्यार आणखी आमी पयले जेन्ना सगळ्यो कंटिन्यू करता आनी म्हणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणटा पूण सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या पुता तूं करताय कितें म्हळ्यार तुजो तूं उद्देश जारी करूंक वेताय तुजो तूं कितें तुज्या काळजान बगता थंयच तूं समा म्हणून तुज्या काळजाची आशा तूं थांबोवंक गेलाय पूण म्हज्या फाटल्यान येवचें तें सोडून तुजे त्याग तूं करताय जाल्यार ही पुरा समस्या जातात हांवें करता कित्याक म्हळ्यार तूं म्हज्या मोगाचो पूत मोगाची तूं त्या देखून तूं एक कडेन रावतय आनी चिंत तूं खंयसर आसाय म्हणून कित्या खातीर करता म्हणून चिंत हांवें करचें तुज्या जिवितांत तें कितें करता कसो एक संवसारी बापूय आपलें भुरगें सूख वाटेक येता आसतना ताका समा करूंक ताका तीत दिता की तस प्रमाणे हांव म्हज्या भुरग्यां जावन आसच्या तुका तीत दोन आसा हे पुता फाटी आनी म्हजो उद्देश कितें तो जारी करूंक पळय म्हजो उद्देश कितें जारी करूंक पळय कशें जोना प्रवादीक सर्वेस्परान आपयल्ल्या वेळार सर्वेस्परान तो धांवलो जोना प्रवादी खंयसर मुणी बचाव जावन दी हे मुणी काम नाका वचून प्रवाद करचें काम नाका म्हणून गेल्लो तो जोना प्रवादी खेदाळ ताका सर्वेस्परान देवन फळोवन धांवलो पूण ताका सक्सेस जावंकूच ना ताका दर्यान पडलो मासलेन गिळ्ळें आनी त्या दाळा तो जाणा जालो हो हांवें केल्ली व्हडली चूक जाली हांवें केल्ली व्हडली चूक जाली खेदाळा पाश्चाताप पावलो आनी खेदाळा ताका भोगलें हांवें केल्लें चूक जाली थंयसर ताका फाटी येवन मागीर तो सर्वेस्परा देवाचें सुवार्ता परगट करूंक येता सर्वेस्पर देवान सांगलें बरें येता पूण हांव आनी तूं जोना प्रवादी बरी धांवता मात्र आनी मासलेन गिळ्ळ्यार हांव आनी तूं पाश्चाताप पावना हांव आनी तूं कितें म्हाका तुज्या जिवितांत अशें जाता म्हणल्या विशयी चिंतिना म्हाका मागीर हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या काळजाचे आशा थांबोवंक मात्र येता म्हज्या आनी तुज्या काळजाचे
आशा या कितें उद्देश आसा तो मात्र थांबोंक वता शिवाय सर्वेस्परचो उद्देश कितें म्हणल्यार आमी पळोवंक वचना जाल्ल्यान आव्हान तूं मोगाचेनो समस्याच्या वाऱ्यार समस्याच्या सुळयेंत मुस्तुबटी आव्हान तूं परताव मोगाचेनो वय मोगाचेनो म्हाका आनी तुका हर एकल्याक सर्वेस्परान एक उद्देश दिला त्या उद्देशांतल्यान आव्हान तूं फळोवन आसा आमी सांगलें जोना प्रवादी फळलो म्हणून म्हाका आनी तुका हर एकल्याक एक उद्देश दिला म्हाका आनी तुका हर एकल्याक एक अभिषेकपण दिला ते अभिषेकपण सोड न्हू हांव जर तर अनेका कुशीन येता जाल्यार हांव तूं समस्याक पडटा जावंक एकल्याक बरो एक थाळो दिला सर्वेस्पराच्या मानाक तो थाळो उपयोग करणं ताजी महिमा प्रगट करच्या बदलाक जर तर हांव थाळो उपयोग करणं केवळ पयशे मात गळसून या फाड उद्देशांक हांव करता जाल्यार म्हज्या मुखलें जिवीत समस्यार पडटा तस प्रमाणे जर तर एकल्याक बरें उलोवपाचें देणें दिलां जावंक बरो त्या उलोवपाचें देणें ताणें तें सर्वेस्पराचे विशयेंत बरें उलोवंक तें उपयोग करच्या बदलाक बगर ताज्या इतर दुश्ट विचारांक तें जर तर ताजो थाळो तेजे उलोवचें तेजें देणें ताणें उपयोग केलें जाल्यार तो व्यक्ती समस्यार पडटा विविध तरांची देणें आमकां दिल्यान मोगाचें पळयत पुस्तक म्हणटा हे देणें केवळ धर्म प्रचार करचें म्हळ्यार हांवें तुवें काले भाशणां दिवची या प्रसंग करचें मात्र न्ही या कोयरांत सिंग करचें मात्र न्ही विविध तरांचें देणें जावंक पुरो एकल्याक वृत्तेंत बरो एक इंजिनियर केला जावंक पुरो एकल्याक डॉक्टर केला जावंक पुरो एकल्याक कांयच ना बरें ग्रंथ बी जाल्यात सर्वेस्पर देव त्या मुखांतरी ताजे रास बनवूंक अशें येता पळयत पुस्तकांत आमी बरें एक उदाहरण पळयता मोगाचेनो निर्गमन पुस्तकाच्या 33 अध्यायांत 33 वाक्यान थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पराचें मंदीर बांदूंक वता आसतना थंयसर कितें थंयसर बरोवन घाला पळया मोगाचेनो मोइजेन इस्रायेलांक म्हळें पळया सर्वेस्परान जुदाच्या कुळयेच्या उरीच्या पुताक हुराच्या नत्वाक बेजेलाक नांवान आपयला सर जिन्साचें काम करूंक ताणें ताका आपल्या अज्ञान भरला आनी ताका निपुणाय बुदवंतकाय आनी जाणवाय दिल्या नमुने तयार करूंक आनी भांगराचें रुपयाचें आनी तांब्याचें काम करूंक रत्नफतर कातरून बसूंक रुखाड्याच्यो वस्तू कांतोवंक आनी सर जिन्साचें काम करूंक ताका आनी दानाच्या कुळयेच्या आई समागाच्या पुता ओहोलियाबाक हेरांक शिकोवणें देणें दिलां शिल्प्यांनी नमुने करतल्यांनी निळश्या जांबळी आनी तांबड्या सुतान आनी नाजूक सणान कस्तो करतल्यांनी आनी साद्या वळप्यांनी करचें काम सर जिन्साचें काम करूंक तांकां निपुणाय दिल्या सर जिन्साचें काम करूंक ते सकतात बुदवंत कलाकार ते पवित्राच्या बांदपाक गरज आशिल्लें कसलेंय काम करचे खातीर सर्वेस्परान निपुणाय आनी जाणवाय दिल्ल्या बेजेलेलान आनी ओहोलियाबान आनी हे सक्कट कलाकारांनी सर्वेस्परान फरमायल्ल्या प्रमाणे सगळें काम केलें वय मोगाचेनो आज म्हाका आनी तुकाय सर्वेस्परा देवान अभिषिक्त केला विविध उद्देशां खातीर म्हाका आनी तुका अभिषिक्त केला आमी जाणाव आमकां थोडी देणी दिल्यांत हांव आनी तूं देणें सर्वेस्पराचे रास बांदूंक कशें उपयोग करतांक म्हणलें सवाल सर्वेस्परचो उद्देश म्हाका तुका दिल्लें तें देणें ताजें रास स्थापन करूंक शिवाय हांवें तुवें म्हज्या आनी तुज्या काळजाची आशा थांबोवंक जर तर तें देणें उपयोग केलें जाल्यार थंयसर आमी सलवता पळयत पुस्तकांत आमी बरें एक उदाहरण आमी पळयता मातेवाच्या अध्यायांत 25 अध्याय 33-40 वाक्यांत थंयसर आमी पळयता स्वामी जेजू म्हणटा हांव भुकेल्लो तेन्ना म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव थानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव परको आसलो तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो आनी तुमकां पळोवंक आयल्यात थवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले केदाळा सुमया आमी अशें पुरा केल्लें आनी त्या वेळार सर्वेस्पर सुमी जेजू म्हणटा केदाळा तुमी आनी एकलें केल्लें तें म्हाकाच केल्लें आनी हांगासर आमी पळयता सर्वेस्परान तसलो एक अवकाश त्या लोकांक फावो केल्लो आनी त्या लोकांक फावो केल्लो अवकाश तांकां दिल्लें तें देणें समाज सेवेचें देणें ताणें बऱ्या तरेन उपयोग केलें सर्वेस्पराचें रास बांदच्या पासत पूण मुखार आमी पळयता 41 वाक्यात 46 वाक्यान पळयता थंयसर तें देणें दिल्लें ताणें उपयोग करूं ना आनी सर्वेस्वर सुमी जेजू म्हणटा
हांव बंद नासलो त्या वेळार तुम्ही म्हाका पळोवन घेवना हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिवना हांव थानेल्लो तुमी उदक दिवना आनी पुरा सांगता कित्याक सर्वेस्परान दिल्लें देणें आमी ते सर्वेस्पराचें राज बांदूंक उपयोग करच्या बदलाक आमचे काळजाची आशा थांबोवंक आमी पुरो उपयोग केलें आमचो वेळ आमचें मेळ्ळें देणें ते काळजाची आशा थांबोवंक आमचो उद्देश जारी करूंक आमच्या स्वार्था खातीर घुसोवंक आमी उपयोग केलो शिवाय ते देणें तें कितें सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें तें सर्वेस्पराचें ते रास बांदूंक हांवें तो उपयोग करूना आनी त्या देखून सुमी जेजू म्हणटा तुमी हें कितें तुवें पेल्याक करूं न्हय तें म्हाकाच तुवें करूं न्हय आनी त्या देखून तुवें शिक्षाक फावो म्हणटा वय मोगाचेनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय परती सर्वेस्परान देणी दिल्यात आनी देणी दिल्ल्याचो उद्देश जावन आसा सर्वेस्पराचो उद्देश हांवें तुवें जारी करीचे म्हणून पूण हांव आनी तूं कितें करता म्हज्या तुज्या काळजाची आशा थांबोवन आसा म्हज्या तुज्या काळजाचो उद्देश जारी करना आसा आनी त्या खातीर आज हांव आनी तूं आजुनी टेन्शनार आसा आजुनी कंदिबेजारान मानसीक ओत्तडांत ह्या विचार समस्यान हांव आनी तूं आसा पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें त्या ओडूर सांगल्या वचपांत त्या सांब पेद्रू केदाळा जेजूचो पाटलो करूंक गेलो ताचे मसलीचीं झाडां ताणें सोडलीं आनी जेजूचो थाळो आयकून जेजूचो उद्देश तो जारी करूंक गेलो सर्वेस्परान ताका उसल्या पोंडाक पळयलो आनी ताका वर्तो करणं ह्या आमच्या पोय सभेचो मुखेली केलो पूण जर तर ताणें झाडां ना हांव इतल्या वर्सां मसली पागोवन आसलो म्हाका बायल भुरगीं आसात ह्या म्हाका चिंत्या ताका ह्या कुटाम आसा बायल भुरगीं सोडया एटलिस्ट कुटाम आसा म्हण चिंत्या आवय बापूय आसात भाऊ भयणी आसात म्हज्या कुटुंबाचे आसात ती म्हाका उनवून आसात त्या वेळार हांवें तांकां हांवें सोडून येवचें कशें इतल्या वर्सां अशें हांव तुज्या फाटल्यान गेल्यार म्हाका खाल मेळटा म्हूण चिंतलें जाल्यार कांय मेळटा ना म्हाका कांय मेळटा ना त्या देखून हांवें तुवें चिंती जाय सर्वेस्पराचो उद्देश म्हज्या तुज्या जिवितांत कितें सामदेवाच्या 6व्या अध्यायान महत्वपूर्ण वाक्य म्हणटा सदां तुमी पयलें सर्गींचे रास आनी हरयेकी तुमकां मेळटलें आमी उलटा करनासा स्वता आमी हरयेकी काळजाची आशा थांबोवंक हरयेकी हांव तो प्रयत्न करता आनी ताजे उपरांत आमी देवाचे रास पळोवंक येता आमकां मेळना सर्वेस्पर म्हणटा पयलें देवाचे रास सोद आनी हरयेकी तुका काळजाची आशा थांबोवची आसलें हरयेकी हांव तुका दिता हें जावन आसा जिविताचें सत हें जावन आसा जिविताचें सत त्या देखून हांवें तुवें सर्वेस्पराचें कितें उद्देश आसा तो हांवें तुवें जारी करूंक जाय पयत पुस्तकांत हांवें ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार त्या अब्रामाक 12व्या अध्यायांत पयल्या वाक्यांत त्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता थंयसर सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायज्या गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच पळयात एक परत हांव रिपीट करता तुज्या देशांतलो तुज्या दायज्या गोत्रा मदलो तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच सर्वेस्पर एक उद्देश दिता तो सांगता तूं अशें कर आनी ह्या वाटेन तूं वच कशें साध्य मोगाचें ल्हान व्हड जाल्ल्या त्या कुटुंबाक सांडून आपलो स्वंत गांव सोडून कळीत तातल्या तो एका गांवाक वेता कळीत तातल्या एका गांवाक वेता उडासतोरा कळीत तातल्या ताका मॅप दिवना रोड मॅप दिवना खंयसर वचून पावता म्हणून येना वस म्हणटाना ती वाट धरून येता वस म्हणटाना ती वाट धरून येता हर एक मॅट एक मॅट काडून येता मोगाचें खंयसर ताका सर्वेस्परान सांगोना इतल्या कडेन वचून अलेल्या वाटेर येतना अलेले मेळटा तुका म्हूण खंयसर सांगोना हर एक मॅट काडून तो वेता मोगाचें आनी हर एक ताका मॅट काडटना सर्वेस्पर देव ताका मुखल्या पेटाक ताका सर्वेस्पर देव कुमोक दिवनासलो म्हज्या तुज्या जिवितांत आज अशेंत घडोवंक जाय मोगाचें आयच्या दिसतान अशें घडोवंक जाय सर्वेस्परान म्हाका तुका दिल्लें तें योजन तें जारी करूंक हांवें तुवें पळोवंक जाय म्हजें तुजी जिवीत कशें अब्राम आशिर्वादी जालो तस प्रमाणे म्हजें तुजें जिवीत आशिर्वाद संसाद आसा हांवें कशें आमच्या कितें कम्फर्ट झोन म्हणटा आमी आमच्या बोवऱ्यांचो कम्फर्ट झोन म्हळ्यार सुखाचो एक कितें आमी आसा त्याच येतावन आमी भायर येवंक आसा त्या अब्रामाक त्या कम्फर्ट झोनांतून भायर येवंक सांगलें तुज्या लक्षणा पेक्षा जावन कोण कोण आसा पळय थंय तावन भायर ये आनी पयसो वचून हांव तुका आशिर्वाद करता सर्वेस्पराक थंयच आशिर्वाद करूंक जायना गे त्या अब्रामाक ताणें रावल्ल्या जाग्यार ताका सर्वेस्पराक आशिर्वाद करूंक साध्य ना गे खंडीत साध्य आसा तरी पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा अब्रामाक तुज्या कम्फर्टेबल आरामार आसाय पळय थंय तावन भायर ये
आणि थळा तू मुजेर भरवसो दवरून आयल्या तुका हांव आशिर्वाद करता. मुज्यान तुज्या जिवितान आज आमी 2019 इस्वेंत पयल्या आयतारच्या मागण्या जमतरांक आसा मोगाचें न्हू. ह्या विश्वेंत आमी आसता आसतना हांवें आनी तुवें एक निर्धार करूंक सकाळून गे सर्वेस बरो ताणें खंय सांगता त्या उद्देशाक हांव वेतलो शिवाय म्हज्या काळजाचें बोगणा म्हज्या काळजाचे आशा थांबोवच्या बदलाक सर्वेस्पर म्हाका खंयसर दिक्सूची दाखयता थंयसर हांव येता म्हणलें हांवें तो निर्धार केलें जाल्यार कितल्या वर्ते आमी स्थानाक वचून पावतले. हांव खंडीत जावनी वर्स प्रारंभ करतना हांवें तुवें म्हज्यान तुज्या काळजांत मस्त आशा दवरल्या जावंक पुरो. म्हज्यान तुज्या काळजांत काळजाची आशा कितें आसा ती बगोवच्या खातीर हांवें तुवें मस्त निर्धार केल्या जावंक पुरो. पूण सर्वेस्पर आज म्हणटा तुज्या काळजाचे कितें उद्देश आसा ते जारी करूंक वेताय की या म्हजो उद्देश कितें आसा ते जारी करूंक तूं तयार आसाय की. जर तर म्हजो उद्देश सर्वेस्परचो उद्देश तूं जारी करूंक वेताय तर हांव तुका तुजे सांगतपण हांव रावतां. हर एका मॅटांनी एक मॅट काडटा आसतना दुसरें मॅट हांव तुका दाखयतां. वय मोगाचें न्हू अनिश्चित वेळाक अनिश्चित चिंतपाक हांव तूं वेता आसतना म्हाका तुका आसचें बेसाहस चिंतया एकलो दोरयेर चलता आसतना सकयल पळय 15-20 फीट डावन आसता. डांबमागन पडल्यार पिठो जाता ताका बे दिसता. तरी पूण खेदाळा तो दर्ये त्या रोपाचेर त्या दोरयेचेर स्टार्ट करचे पयलींच तो भियेता आनी तो पयस रावता तो थंयच उरता. पूण कोण मनीस आपलें पयलें मॅट काडटा आनी त्या दाडा ताका धैर्य मेळटा दुसरें मॅट काडूंक त्या दाडा धैर्य मेळटा तिसरें मॅट काडूंक आनी तो धैर्यान तो वचून एका पंथांत आनी एका पंथाक वचूंक शकता. कित्याक त्या वेळ ताका कळटा की आपणाक धैर्य आसा आपणाक साध्य आसा. त्या दाडा हांव मॅटच काडना म्हाका तें असाध्य जाता. ह्या अब्रामानी तशेंच कशें दोरयांच्या वयर एक मनीस चलता मोगाचें न्हू तस प्रमाणे तो एक अनिश्चित गांवाक एक मॅट काडून तो चलोवंक लागलो आनी सर्वेस्परा देवान त्या दाडा ताचो उद्देश तो जारी करूंक गेलो. थवळ त्या थंयसर वचून तो उंचल्या बोंगडा पळोवन ताचें जिवीत आशिर्वादीत जालें. देवाक पातयेवन चलचें राजावांक लागू जायना मोगाचें न्हू. देवाक पात येवन चलचें सामान्य मनशान लेखच्या राजावाक लागू जायना. आमी कशें म्हणचें म्हळ्यार हें कालें राज जावंक गे तूं आसा गे म्हणून ह्या अब्रामान सगळें सोडण्याच्यान राज जावंक गेलें आसा. हांव तूं आसलें जाल्यार म्हाका तुज्या पुताक कोणी सांगलें जाल्यार ना डॅडा म्हाका देवान सांगलां सगळें सोडून हाडलें खंय गे गोसाचें कळ रे तुका मोंडो आसा का जालें म्हणटा रे देवान सांगलें म्हणून हांगा पुरा सोडून खंय येताय रे म्हूण सांगता आमी खंय येता म्हूण सांगता खंडीत हांव तो खंडीत जावन म्हणटा हाडल्या. पूण अब्राम थैरान तो मुखार गेलो. हांव थोडी तुमकां उदाहरण दिता कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें काळजाची आशा उद्देश न्ही बगार देवाचो उद्देश हांवें तुवें जारी करचें. देवाचो उद्देश जारी करचें म्हणटा आसतना राजावाची सवालां 100 म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार येतात. त्या देखून थोडी एक उदाहरणां हांव तुमकां दिवंक आशेता मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता म्हणण्याच्या 25वें पयलें वाक्य 21वें वाक्य म्हणटा तूं जो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका खावंक दी थांयता जाल्यार पियोंक दी. 22वें वाक्य म्हणटा अशें ताच्या माथ्यार जळते इंगळे घालतलोय आनी सर्वेस्पर तुका इनाम दितलो. हें उतार आयकूंक साध्य मोगाचें न्हू. म्हणलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार. सर्वेस्पर म्हणटा अन्याय न्हीत करतल्या की ताका खावंक दी जेवंक दी आनी सर्वेस्पर ताच्या माथ्यार इंगळे दवरले बरें करतलो. रोमाकारांक बरयल्या 12वें अध्यायान 19-21 वाक्यान आमी पळयता म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही. तें देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवच तें फाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. आजचे की वर्तें पळयत पुस्तक असं म्हणटा तूं जो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी थांयता जाल्यार पियोंक दी अशें ताच्या माथ्यार जळते इंगळे घालतलोय आनी सर्वेस्पर तुका इनाम दितलो. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात बगार बऱ्या वरवीं वायट वयर जैत वरा. एक उदाहरण हें आमकां पळयत आसतना असाध्य म्हूण भोगता म्हाका हें जाल्यार साध्य गे म्हणलें भोगता आमकां. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर अशें करशी जाल्यार तूं बरें करन वचून सर्वेस्पर देव ताका त्या व्यक्तीक कितें आसा पळयता
आणि साहित्य पवित्र पुस्तकाने उदाहरण समोगाच्यानो जायतले बरे पण गेल्लो व्यक्ती बरें जावनूच गेलो पूण कोण आमच्या जिवितांत आमकां पाड करता सर्वेस्पर देव ताजें केअर काण घेता हांवें तुवें काणें जें म्हणना हांवें तुवें केअर ताजे विशीं चिंता पडलेल्या काण जाता आमी त्या हग्याच्या हाका वचून आमीच रागार भरता आमीच द्वेशार भरता आनी एका तराचें आमकांच जिगुप्स सुरू जाता आनी आमी शेवटाक खंय पावोंक जाय थंयसर आमी पावना जायतीं उदाहरणां म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्यान म्हाका जायते फावटी आमकां दुखयल्ले व्यक्ती खंयसर गे पावतात पूण आमी सर्वेस्परा देवाचेर पातयेवन वाड केल्ल्या वेळार आमी एका उंचल्या पावंडा पावता त्या देखून रास जावं कितें हांवें तुवें चिंतचें तें दुसऱ्यांच आनी सर्वेस्पराची वाट दुसरीच पळयत पुस्तकांत अनेक उदाहरणां दितात जेरिको कोटे तें पळोवंक जाय जाल्यार सर्वेस्पर कितें म्हणटा जोशुआक थंयसर म्हणटा जोशुआच्या 16व्या अध्यायात 3ऱ्या वाक्यांत तुवें सर झुजार सगळें शार भोंवतणी सोलोवन तिजो एक पोटी बोवाडो काडूंक जाय तुमी 6 दीस अशेंच करूंक जाय 7 येसाकांनी कोंब घेवन पेटे पटल्यान वचोंक जाय 7व्या दिसा तुमी 7 पोटी शार असो बोवाडो काडूंक जाय आनी ह्या जाकांनी कोंब फुंकूंक जाय कोंब फुंकतना आनी तुमी कोंबाचो आवाज आयकतना सगळ्या लोकांक झुजाची एक व्हड बोबाट मारूंक जाय तेन्ना शाराचे पागार कोसळून पडटले उपरांत सगळो लोक सामको मुखार वचून शारा भितर प्रवास करूंक शकतलो हें आमी सांगलें जाल्यार सक्कड म्हणून आमकां पिशे म्हणटा आसलें ओ खंय म्हणे गुवल्यार तेदे व्हडलें पडोवंक साध्य आसा खाली गुंचें खंय आनी तेदे व्हडलें कोटें पडचें खंय हें रासांवा भायर मोगाच्यानो हें रासांवा भायर जर तर ते रासावयत व्यक्ती आसले जाल्यार सक्कडे म्हणटा आसले हें नकत्त नाका म्हणटा आसले पूण तो जोशुआ सर्वेस्पराचेर पातयेवन वेता सर्वेस्पराचो उद्देश कितें आसा थंय जारी करूंक वेता आनी त्या देखून तो सक्सेस जालो आनी एक अकरेचें एक उदाहरण जायतीं आसात पूण वेळाचो अभाव आसलें एक उदाहरण दिता आमी पळयत पुस्तकांत पळयता नितीकर्ताच्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत एक थंयसर एक घटन पळयता थंयसर गिदियोनाचें एक सैन आशिल्लें ताका त्या ऑपोजीट सैन विरोधाचे 1,35,000 लोक आसलो 1,35,000 आनी गिदियोनाचें सैन कितलें आशिल्लें केवल 32,000 ऑपोजीट सैन 1,35,000 गिदियोनाचें सैन 32,000 पूण सर्वेस्वर म्हणटा इतले व्हडले सैन तूं व्हरनाका गिदियोनाक म्हणटा इतले व्हड सैन नाका तूं उणें कर कितलें उणें करीचे सर्वेस्वर म्हणटा थंय पळया 7व्या अध्यायांत पळयत पुस्तकांत आमी पळयता न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें जेरुबाबेलान येनारोदान आपल्या सैनिकां समेत तंबू मारलो थंय सर्वेस्परान गिदियोनाक म्हळें तुजे समेत आसलेल्या सैनिकांची संख्या इतली व्हड आसा की हांवें मिदियानाक तुज्या हातांत दिवंक जायना हांव दिन तर इस्रायल भरचा सगळेंच आपणेच केल्लें म्हूण अर्थान म्हणटाली देखून लोकांक आयका सारकें व्हडल्यान सांग जो भियेता वा आकांता तो आपल्या घरा फाटीं वचूं गिदियोन तांची परीक्षा केली 22,000 फाटीं गेले 10,000 मात उरले पळय आसचे 73,000 तिसल्यान 1,35,000 सर्वेस्वर म्हणटा तितले चड जाले वो परीक्षा करतना 73 कोणाक बेन दिसता ते वचून म्हणटा 22 जाण भियान दवले कित्याक म्हळ्यार तेदे व्हडलें सैन आसा मोर्चे घाल्याक वचोंक कशें सांगलें न्ही तेण्यान दवले 22,000 उरले कितले खाली 10,000 आनी ह्या 10,000 पळयतना सर्वेस्वर म्हणटा परत्यान पळया सर्वेस्वरान गिदियोनाक म्हळें लोकांची संख्या आनीकय व्हड आसा 1,35,000 हांगा उरल्यात खाली 10,000 आनी सर्वेस्वर म्हणटा आणकी चड आसा तुजी संख्या तांकां उदका लागीं व्हर तुजे पासत हांव तांची परीक्षा करतलो जाणी तुजे बरोबर वचूं येत म्हूण हांव सांगतलो ते मात्र वचूं जाणी वचूंक नजो म्हूण हांव सांगतलो तांणी वेचे न्ही गिदियोनान लोकांक उदका लागीं व्हेलो आनी सर्वेस्परान ताका म्हळें जे मनीस सुण्या भशेन आपल्या जिबेन उदक लिवोन पियेतात त्या सर मनशांक एके सुवातेर उबो रावय आनी तेच पर्यंत दिम्यांनी पडून उदक पियेतल्या तांकां आनेका सुवातेर आपल्या हातांनी उदक वयर हाडून ते जिबेन लेवन पियेल्यांची संख्या 300 आशिल्ली हेर सक्कड उदक पिवचे खातीर दिम्यांनी पडले सर्वेस्परान गिदियोनाक म्हळें जिबेन लेवन उदक पियेले त्या 300 मनशां उदेशी हांव तुमकां राखतलो आनी मिदियानाताक तुमच्या हातान दितलो हेर सगळ्यांनी आपल्या घरा फाटीं गेले म्हाका 300 जाण ह्या 300 जाणां वरवीं पळयत पुस्तक म्हणटा 1,35,000 जाणांचे वयर विन्न जालें कित्याक सर्वेस्पराचेर तांणी सत मारलें सर्वेस्पराचो उद्देश ताच्या काळजाचे उद्देश कितें सांगता 1,35,000 जाल्यार म्हजे लागीं 2 लाख जाण जायचे पूण 32 आसात
ते सडले सर्वेस्पर गुत्ता हे पुक्का असले 22,000 परत्यांत पळयता परत्यांत बेस्ट बेसले गट्ट धैर्याच्या काले 300 आसले हांव कित्याक हे सांगता मोगाच्यान सर्वेस्पर देवाची वाटच विंगड आमी तेंची वाटच विंगड हांवें तेंच्या वाटे प्रमाणे वेत आसतना हांव तूं समस्येक पडटा सर्वेस्परचे वाटेक वेत आसतना आमकां बाचावी मेळटा आणि आम्ही उंचल्या भोवना पावता त्या देखून इसाई प्रवाच्या 55 वाक्यान म्हणटा जितले मोळा पृथ्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आणि म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आम्ही म्हणण्याच्या पुस्तकान 12 वाक्यान पळयता थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पावयता आणि उपरांत रोमाकारांक बरयल्या 11 मोत मरण वाक्यान पळयता हा कितली अगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाय आणि समजणी कोण आटापीत ताची फैसला कोण फरकी ताच्यो वाटो वय मगाचे न्हू सर्वेस्परच्यो वाटो दुसरो आमच्यो वाटो दुसरो आणि त्या देखून आमच्या वाटेन हांव तूं वेताव जाल्ल्यान हांव तूं मुस्तबोटी समस्येक आमी पडता आनी आमकां समाधान आसना सर्वेस्पराच्या वाटेन गेल्यार हांव तूं समाधानीन जिवंक शकता आता सर्वेस्पराची वाट खंयची आमची वाट कशी कळटा मोगाच्यान एक थोडी व्यक्त आसा जाल्यार पयलें व्यक्त जावन आसा खंयची वाट वरी गेल्ल्या वरवीं देवाक आमी लागीं सरता ती देवाची वाट खंयची वाट आमी धरल्या जाल्यार देवातून आमी पयस वेता ती आमची वाट सर्वेस्पराची वाट न्हय खंयची वाट देवाच्या उतरा प्रकार आसा ती सर्वेस्पराची वाट खंयचे आमी करता ह्या वाटेन वेता ते देवाच्या उतराक विरोध जाल्यार ती सर्वेस्पराची वाट न्हय देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा तिसरें देवान आमकां दिल्ली जबाबदार पाळण आमी तें करनासतना जाल्यार ती देवाची वाट देवान दिल्ली जबाबदारी सोडून आमी करनासतना जाल्यार ती देवाची वाट न्हय चिंत्या आमकां एक कुटुंब आसा भुरगीं आसात आमी एक सोडून ते पुरो सोडून सगळ्यो मागणी कर जर तर सगळीं थंयसर उपास पडलीं जाल्यार ती देवाची वाट न्ही देवाची आमकां दिल्ली जबाबदारी थोडी आमकां हर एकल्याक आमकां सर्वेस्परान जबाबदारी दिल्ली आसा ती जबाबदारी हांवें तुवें करूंक आसा आनी ती जावन आसा देवाची वाट म्हज्या आत्म्याची सकत जर तर वाडावळ जाता ती देवाची वाट जर तर आमी खंयचे कामां केल्ल्या वरवीं उद्देश जारी करूंक गेल्ल्या वरवीं आत्म्याची सकत म्हजी देवता ती देवाची वाट न्ही थंयसर आमी चलवता मोगाच्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचेर कोण जिवन वनवून जियेता तो सर्वेस्पराची वाट कोण स्वतंत्र तरान जिवंक कशें येता ती आमची वाट देवाच्या राजाक आमी जर तर कोडूक या कंट्रिब्युशन करूंक वेता ती देवाची वाट जर तर देवा आमचीच आमकां एक हुद्दो आमकां एक स्थान मानाक आमी वेता जाल्यार ती मनशाची वाट आनी ह्या दोन वाटे मध्ये मोगाचे न्हू हांवें तुवें व्यत्यास जाणा जायना जाल्यार हांव तूं समस्येक पडटा त्या देखून आयच्या दिसा हांवें तुवें एक दृढ निर्धार घेवचो सर्वेस्पराच्या वाटेन आमी वचों जाय आमच्या काळजा कितें भोगता काळजा कितें चिंता त्या वाटेन वेचे न्हय येदोळ वरेक हांवें तुवें म्हज्यान त्या काळजाच्या वाटे प्रमाणे गेले हांव मुखल्या दिसांनी आमी ह्या वर्सा दृढ निर्धार करया हांव तूं सर्वेस्पराची वाट खंयची आसा त्या वाटे प्रमाणे वेतले हांव न्ही काळजाच्या वाटे प्रमाणे आमकां येदोळसो थोडी प्राय जाल्या जावंक पुरो मस्तो एज जाल्या जावंक पुरो थोड्यांक येदोळ मस्तो लेट जालें जावंक पुरो मस्तो वेळ जालो जावंक पुरो आमच्या जिवितान असलो गूढ निर्धार करूंक पूण सर्वेस्पर म्हणटा सकाळीं आयिल्ल्या की 100 रुपयाचें नाणें दनपार आयिल्ल्या की संजेर आयिल्ल्या की काम करूंक आयल्या 1 नाणें ताणें दिलें आतां आमकां मस्त थोड्यांक प्रायज जावन आसूंक पुरो मोगाचें न्हू आतां तरी हांवें तुवें फाटीं गोंयचें काळजाची आशा थांबोवंक काळजाचो आशा उद्देश जारी करूंक वेच्या बदलाक देवाचो उद्देश जारी करूंक व्या सर्वेस्पर देव आमकां आशिर्वादाचें जिवन फोव करतलो 2019 वर्स विशेष तरेन म्हाका तुका आशिर्वादाचें वर्स जावं दी सर्वेस्परचो थाळो हांव तो आयकुया मोगाचें न्हू सर्वेस्पराचो थाळो आयकून ताजो उद्देश जारी करूंक हांव तो प्रयत्न करया सर्वेस्पराक जावं दी महिमा ताज्या नांवाक जावं दी महिमा ताजो उद्देश आमी जारी करूंक वचोन म्हाका तुका सदांच सर्वेस्पराची शांती समाधान संतोष लाभो दिवन मागया आमीन.